आता गोयच्या 26 सुवातांचे तालाव सरळ येतले मोबायलांचेर। 30 जूनाच्यान ITMS यंत्रणा जातली कार्यरत। जाणून घेऊया हे विषयी सविस्तर माहिती। नमस्कार, तुम्ही पळयतात भांगरभूंय। ITMS म्हळ्यार इंटेलिजंट ट्रॅफिक मॅनेजमेंट सिस्टम यंत्रणा बसोवपा खातीर गोयच्या 26 सुवातांची निवड जाल्या। ITMS ही तालाव दिवपाची ऑनलायन यंत्रणा। 30 जूनाक मध्यान रातीच्यान ही यंत्रणा अंमलात येतली। जर खंयचेय येरादारी नेम मोडले जाल्यार ताचो तालाव सरळ मोबायलाचेर येतलो, अशी कळोवणी येरादारी संचालनालयान जारी केल्या। AI, सेन्सर आणि कॉम्प्युटर विजन ह्या तंत्रगिन्याना वरवीं ITMS यंत्रणा रियल टायम येरादारीच्या हालचालींचेर नदर दवरता। तशेंच कसलेय येरादारी नेम मोडल्यार ते कॅमेऱ्याचेर नोंद करून वाहन धनियांच्या मोबायलाचेर फोटवा सयत तालाव धाडटा। आता ही ITMS यंत्रणा गोंयांत खंय बसयतले हाचेर घालुया एक नदर। सध्या ही ITMS यंत्रणा मेर्शे, बिर्ला क्लॉस वेर्णा, बेळे नावेली, पोरणे मार्केट सर्कल मडगांव, फातोड्या, टाटा शोरूम नुवें, गोवा सिरेमिक्स नुवें, गोरवटी नुवें, नुवें बायपास, आर्ले सर्कल, बोळशे सर्कल घोगळ मडगांव, मिसिंग लिंक लोटली, नावेले, पावर हाऊस सर्कल मडगांव, मुंज विहार सर्कल मडगांव, टायटन वेर्णा, IFB वेर्णा, रवी कॅफे वेर्णा, चिखली पंचायत, बेताळबाटी, ग्रीन हाऊस कोलवा, मारिया हॉल बाणावले, आंबेडकर सर्कल कुडचडे, तार बस्तोड्या म्हापशें, आकय म्हापशा आणि धुळेर म्हापशा ह्या जंक्शनाचेर कार्यरत जातली। ह्या जंक्शनाचेर जर वाहन चलयतना मोबायलाचो वापर केलो जाल्यार पयले फावट 1000 तालाव येतलो आणि दुसरे फावट 10,000चो तालाव येतलो। ट्रॅफिक सिग्नलां पाळिना जाल्यार पयले फावट 500 रुपया आणि दुसरे फावट 1,500 रुपयांचो तालाव येतलो। सीट बेल्ट घातलो ना आणि हेल्मेट घालिना तेन्ना पयले आणि दुसरे फावटी 1000 तालाव पडटलो। ओव्हर स्पीडिंगा खातीर LMV गाडयांक 1000 जाल्यार हेर वाहना खातीर 2000 तालाव येतलो। आपतकालीन सेवांक आडखळ हाडल्यार 10,000 रुपया, नो पार्किंग आणि अनधिकृत सुवातांचेर गाडी थारयल्यार पयले फावट 500 रुपया आणि दुसरे फावट 1,500चो तालाव येतलो। ट्रिपल सीट दुचाकी चलयल्यार 1000 रुपया तालाव, बेशिस्तपणान ओव्हरटेक केल्यार पयले फावट 500 रुपया आणि दुसरे फावट 1,500 रुपया तालाव येतलो। येरादारीचे विरुद्ध दिकेन गाडी चलयल्यार पयले फावट 500 रुपया आणि दुसरे फावट 1,000 रुपया, जाल्यार धोक्याचे पद्दतीन वाहन चलयल्यार पयले फावट 1,000 आणि दुसरे फावट 10,000 रुपया तालाव येतलो। मालाच्या वाहनांनी प्रवाशांची येरादारी केल्यार पयलो तालाव 500 रुपया आणि दुसरो तालाव 1,500 रुपया येतलो। फॅन्सी नंबर प्लेट वापरल्यार पयलो तालाव 500 रुपया आणि दुसरो तालाव 1,500 रुपया सरळ तुमच्या मोबायलाचेर येतलो। वाहना आड जाल्ल्या खंयच्याय नेमांच्या उल्लंघनाचो तपशील मेळोवपा खातीर तांच्या वाहनांची नोंदणी परिवहन हे वेबसायटीचेर आणि ऑफलायन पद्दतीन संबंधित प्रादेशीक येरादारी कचेरीत वचून आपलो मोबायल नंबर अपडेट करचो, अशें येरादारी संचालनालयान कळयला। तर अशाच खबरां खातीर भांगरभूंय फेसबुक, X आणि इंस्टाग्रामार फॉलो करात। यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करात आणि www.bangarbuy.com हे वेबसायटीक भेट दियात।